जेजू एक देंवचार काडटालो आनी तो मोनो आसलो, पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो। थोडी आसतना त्या लोकांतल्यान कांय जाणांनी म्हणलें, बेलजुबेल देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी हो देंवचार काडटा। हेर कोण ताजी परिक्षा करूंक सर्गावेली एक कुणा ताजे कडेन मागताली। ताजी चिंतना वळखून ताणें तांकां अशें म्हणलें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घरा घर मोडून पडटलें। म्हणटोच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताजें राज कशें उबें दवरतलें। तर बेलजुबलाच्या पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात। हांव बेलजुबलाच्या पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाच्या पदवेन काडटा तर? म्हणटोच तेच तुमची नीट कोत्तले। पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे ताईं खरेंच पावलेशें जालें। कोण एक बलिश्ट मनीस हातेरां घेवन आपले रावणे राखीत जाल्यार ताजे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना, पूण ताजेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारोयत तेन्ना ज्या हातरायाचेर तो पातेतलो ती सगळी काण घेवन तो ताजो माल वांट्टलो। म्हज्या बागाक ना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हज्या बराबर पुजायना तो शिंपडायता।